बाय टेंडर ऑक्टोबर भितर जावंक जाय, म्हणल्यार जुना भितर तळपण गालजीबाग रस्तो जो आहा तो भोवतेक करून पूर्ण जातलो. फायर ब्रिगेडची गाडी येयली, आतां फायर स्टेशनूय दिता. हांव इतलेंच सांगता की काणकोणच्या लोकांक काणकोणा संदी उपलब्धय जाता, जायना अशी न्हय. आतां पाळोळ्या बिचाचेर बी भरपूर मोठ्या प्रमाणाचेर एम्प्लॉयमेंट जनरेट जाल्ल्या, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आहा. सगळेच एम्प्लॉयमेंट कितें सरकारी नोकरी जातली अशी न्हय. लक्षात दवरा की सरकारी नोकऱ्यो वर्साक 1,500 ते 2,000 जातल्यो गोंयभर, आनी 40 भाग घालो जाल्यार एका कॉन्स्टिट्युएन्सीक प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीक इक्वल दिल्यो अश्यो सुद्दां समजुया, तरी सुद्दां 50 पडल्यो. एकूच गजाल म्हाका दुखली, ती म्हणजे IIT. हांवें मोठ्या आशेन ती काणकोणा हाडलेली. कित्याक आशेन हाडलेली? हांव काणकोण म्हणजे एक विद्येचें माहेरघर अशें पळयतालो आनी म्हज्या हिशोबान आसा. पण म्हाका दिसता काणकोणचो सगळो शिकलो तो उठलो आनी भायर गेलो. त्यामुळे जिथे पिकते तिथे विकत नाही म्हणटा तशी थोडीशी परिस्थिती हांगा निर्माण जाली काय कितें. त्यामुळे हांगाचो जो बुद्धिवंत आहा, जाका बरी अक्कल आहा, तो काणकोणानूच रावतलो जाल्यार काणकोणान संदी उपलब्ध करची पडटली. नाल्यार तो उठ्ठलो आनी पणजे वतलो आनी पणजेच्यान मागीर काणकोणकारांक शाणपणां सांगतलो. पर्रीकारान 16 MLD नवे उदकाचे पायपलायनीची बुन्याद घाली. काणकोणा नवीन फायर ब्रिगेडूय दिल्या. PWD मंत्री सुदीन आणि आमदार इजिदोर आणि बाकीचे आशिल्ले. आज ही गाडी आमकां तुवें दिल्या. ती गाडी दिली ती तो जो क्वॉर्टर्स आहा, जो स्टेशन आहा, फायर स्टेशन आहा, तें नॉट मेंट म्हणजे तितलें बरें ना. एक भाड्याक घेतलेलें स्टेशन तें. सो पूण आमी 2 जागे पळयल्ले आसा, एक हावजींग बोर्डाचो, एक तिका आमच्या रवींद्र भवना कडेन, दोनूय जागे पळयल्ले आहा. ताचेर हांवें तुका म्हाजे कॉरस्पॉन्डन्स घातला. काणकोणकारांचें स्वप्न आसा 24 तास उदक तांकां मेळपाक जाय. हांव म्हणना ते 24 तास तुमकां मेळटलें रोखडेंच, पूण एक इच्छा आमच्या सरकाराची आसा की तुमकां जाय तितलें उदक इमिजिएट दिवपाचें. आनी फुडल्या 2 म्हयन्यांत जो प्रयत्न आमी केला तो प्रयत्न फलदायी येतलो असो म्हाका दिसता. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार.